आता आम्ही पळूयात पवन मुक्तासन आणि सेतुबंधासन। दोन्ही पावला एकामेकांक तेकलेली असतली, पायाची बोटा आकाशाकडे। पवन मुक्तासनाचे दोन प्रकार पळूयात। सुरुवातीक एक पाद पवन मुक्तासन, जितून दावो पाय फोल्ड करून घेवप, अगदी सावकाशीन वयल्या वाटेन खेचून घेवप आणि आता दोन्ही हातान डाव्या पायाक मिटी मारपाचो प्रयत्न करप। शक्य जाता तितको आपली डावी मांडी जी आसा ती पोटार खेचली गेली वयतली। पोट शक्य जाता तितके कॉन्ट्रॅक्ट करून आपली तकली आपल्या डाव्या धोपराकडे ओढून घेवपाचो प्रयत्न करप। 10 ते 15 सेकंद रावून आपली तकली जमनीर हाडप, दोन्ही हात सोडप, पाय फोल्ड स्थितीन दवरप आणि सावकाश स्ट्रेच करून भायर घेवप। ही स्थिती दुसऱ्या साइडीन उजवो पाय फोल्ड केलो, उजवो पाय वयर खेचून घेतलो आणि दोन्ही हातान जाता तितकी घट मिठी मारली। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट करून आपली तकली धोपराकडे ओढून घेवपाक प्रयत्न करप। 10 ते 15 सेकंद रावून तकली जमनीर हाडप, दोन्ही हात सोडप, उजवो पाऊल जमनीर आणि पाय स्ट्रेच करून घेवप। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करताना दोन्ही पावला एकत्र, पायाची बोटा आकाशाकडेन। आता दोन्ही पाय धोपरांतल्यान फोल्ड करून घेवप आणि खोटो जो आसा तो शक्य जाता तितक्यो हिप्स वाटेन खेचून घेवप। सावकाशीन गुडघे आपल्या छातयेकडे ओढून घेवप आणि दोन्ही हातान आपल्या पायाक मिठी मारपाचो प्रयत्न करप। एकतर आम्ही कोपरा धरू शकता, हाताचे रिस्ट धरू शकता, नाजाल्यार हाताक एकामेकान इंटरलॉक करू शकता। जे कम्फर्टेबल आसा त्या पद्धतीन पायाक मिठी मारप, पोटाचेर दाब येतलो, एब्डोमिनल कॉन्ट्रॅक्शन करून आपली तकली शक्य जाता तितकी दोन्ही धोपरांच्या लागी हाडपाचो प्रयत्न करप। साधारणपणे 15 ते 20 सेकंद रावून तकली पुन्हा जमनीर हाडप, दोन्ही हात सोडून घेवप, दोन्ही पावला जमनीर दवरप आणि पाय स्ट्रेच करून आसन स्थिती सोडप। आता आम्ही पळोवया सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करताना दोन्ही पाय एकत्र असतले, दोन्ही पावला एकामेकांक तेकलेली असतली आणि धोपरांतल्यान बेंड करून पाय शक्य जाता तितके भितरल्या वाटेन खेचून घेवप। जर डिफिकल्ट जाता जाल्यार पाया मदी थोडेशे अंतर घेवप। पावला थोड्याशा अंतराचेर आसात, पूण दोन्ही पावला एकामेकांक पॅरलल आसा। ह्या स्थितीन असताना आपली धोपरां ती एकामेकांक तेकलेली दवरप। आता दोन्ही हात एकतर जमनीर दवरप, दोन्ही खोटांक धरपाचो प्रयत्न करप, ना जाल्यार एकामेकान बोटा गुथून इंटरलॉक करून धरप। शक्य जाता तशें आपले हाताची पोझिशन घेवन आपलो हिप जी आसा ती वयल्या वाटेन खेचून घेवप। हितून लक्षान आसूनी आपले गुडघे जे आसात ते एकामेकांक तेकलेले उरतले आणि आपूण जाता तितको वयल्या वाटेन खेचून घेवपाचो प्रयत्न करप। आपल्या शरीराचे वजन जे आसा ते आपल्या शोल्डर्सार हाडपाचो प्रयत्न करप। साधारणपणे 15 ते 20 सेकंद रावून पूर्व स्थितीन म्हणजेच हिप जो आसा तो जमनीर हाडप, दोन्ही हात सोडप, पावलांमधी जर अंतर आसात ते कमी करून दोन्ही पाय स्ट्रेच करून घेवप आणि आसन स्थिती सोडप। आता आम्ही पळूया सेतुबंध आसन।
सेतुबंधासन करताना दोन्ही पावलां एकामेकांक तेकलेली आसतली आणि दोन्ही पाय गुडघ्यातल्यान बेंड करून शक्य जाता तितकी पावलां भितरल्या वाटेन खेचून घेवप। दोन्ही पावलां एकामेकांक तशीच तेकयल्ली धरप। दोन्ही गुडघे एकामेकांक तेकलेले आसतले। लक्षान आसुनी गुडघे जे आसात ते भायल्या वाटेन वचपाक जायनात। शक्य जाता तितके गुडघे एकामेकांक तेकून धरप। आता दोन्ही हात जमनीर धरून आपलो हिप जो आसा, आपली कंबर जी आसा ती वयल्या वाटेन खेचून घेवप। सबंद शरीराचो भार आपल्या शोल्डर्सार हाडपाचो प्रयत्न करप। साधारणपणे 10 ते 15 सेकंद रावून आसन स्थिती सोडप। कंबर जमनीर हाडप। दोन्ही पाय स्ट्रेच करून भायर घेवप आणि आसन स्थिती सोडप। नमस्कार, हांव डॉक्टर पंकज अरविंद सायनेकर। आज आमी पळोवयात पवन मुक्तासन आणि सेतुबंधासन। पवन मुक्तासन म्हणजेच विंड रिलीजिंग पोज। ह्या आसनान पोटाचेर खूप प्रमाणात प्रेशर पडल्या कारणान अपान वायू जेका म्हणटात तेजे रिलीज जाता आणि आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टम स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन आणि रेक्टम ह्या भागान जो अपान वायू उरता तो सोडपाक मदत जाता। त्याच बरोबर आपल्या एब्डॉमिनल मसल्सांचेर खूप प्रमाणात प्रेशर पडल्या कारणान रेक्टस एब्डॉमिनस डेव्हलप जावपाक खूप मदत जाता। आपल्या स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ह्या ऑर्गन्साचेर प्रेशर पडल्या कारणान त्यांचे कार्य जे आसा ते सुधारता। त्याच बरोबर आपले पाय आमी खेचून वयर घेतल्या कारणान स्पेशली ग्लूटस मसल्स, हॅमस्ट्रिंग मसल हेंचेर ताण येता आणि त्यांचे आरोग्य सुधारता। आपल्या काफ मसल्सांचेर प्रेशर पडल्या कारणान त्यांची स्ट्रेंथ वाडटा। सेतुबंधासन, सेतुबंधासन ज्या टायमार करतात त्या टायमार आपल्या कमरेचेर खूप प्रमाणात ताण पडल्या कारणान कंबर दुखी किंवा त्या रिलेटेड प्रॉब्लेम्स जे आसात ते खूप प्रमाणात कमी जातात। ज्या वेळार कंबर वयर उखलतात तेन्ना पोटार ताण येता आणि पोटाचे मसल्स किंवा पोटार जी चरबी आसा ती कमी जावपाक खूप प्रमाणात मदत जाता। हे आसन करत असताना आपले सबंध शरीराचे वजन आमी शोल्डराचेर हाडपाक प्रयत्न करतात आणि जेणे करून शोल्डर्साचेर प्रेशर पडटा आणि शोल्डर्साची स्ट्रेंथ जी आसा ती वाडटा। हे आसन करत असताना ऑटोमॅटिक आपले चीन जे आसात म्हणजे आपली खाडकी आपल्या छातीकडे ओढल्या गेल्या कारणान आपलो चीन जी आसात ती आपली छातीकडे ओढल्या गेल्या कारणान आपलो उडियान बंध हो ऑटोमॅटिक लागलो गेलो वयता, जेणे करून थ्रोट रिलेटेड जे प्रॉब्लेम्स आसात ते कमी जावपाक खूप प्रमाणात मदत जाता।